आतां 2.5-3 वर्सां जालीं आमी सांगता की गोंय हें मिर्जापूर जाला म्हणून. आनी हाका सर्वस्वी डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जो ऑल्सो होम मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसा. कारण लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ती खंय ना खंय तरी कंप्लिटली फेल जाल्या. गोवा पुलीस आज बाउन्सर जाल्या, गोवा पुलीस आज गुंडा जाल्या आनी गोवा पुलिसांची दादागिरी इतली वाडल्या, पर्टिक्युलरली ऑफ ऑल द न्यूली अपॉइंटेड PSI जे BJPन अपॉइंट केल्ले आसा, जे 30-40 लाख घेवन जे PSI अपॉइंट केल्या नवे, ते आज एक्स्टॉर्शन एजंट जाल्या, ते आज गुंडा जाल्या, गुंडाज इन युनिफॉर्म जाल्या. आनी ताजो जो प्रत्यय आसा, ताजें जें एग्जाम्पल आसा तें म्हणजे आज आमी ज्या भुरग्याक मेळपाक गेल्ले, एडबर्ग परेरा नावेलीचो भुरगो, ताजी आवय ताजी मावशी सगळी थंय वयर आसा. आज तो झुजता आपल्या लायफा कडेन. ताका पळोवन आयलो हांव आत्तां. बाबा एम्ब्युलन्सी फाटी ताका आमी आत्तां पळोवन आयल्या. हीज कंडिशन इज स्टील क्रिटिकल. ही मे बी परमनंटली डिसेबल्ड. ही मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू एवर बिकम नॉर्मल ह्युमन अगेन. आनी ताका पुलीस स्टेशनान व्हरून मारलो. द नेम्स जे इट हॅज हॅपन्ड रायट इन फ्रंट ऑफ हीज फॅमिली. ताजे जे फियोन्से आसा ताजे समोर पयलीं ताका मारलो. ताका मागीर तांणी पुलीस स्टेशनान व्हेलो, पांयांक बेडी घालून मारलो. ताजी आवय थंय मावशी आशिल्ली तांच्या फुड्यान मारलो. आनी आज सावथ गोवा SP सांगता की तो पडून तकली फुटल्या म्हणून. म्हणजे हाव फॉल्सिफायड गोवा पुलीस कॅन फॉल्सिफाय जे एविडन्स आसा पळय ते तातल्यान दिसून येता. चीफ मिनिस्टराचो हाजेर कांय स्टेटमेंट ना. PSIक सस्पेंड केला म्हणटा इंटरनल इन्क्वायरी करून. 8 दिसां पयलीं हे जाल्लो इन्सिडंट. वाय अटेम्प्ट टू मर्डर हॅज नॉट बीन रजिस्टर्ड अगेन्स्ट दॅट PSI? इज ही इम्यून अगेन्स्ट लॉ? आज एका मनशाक, एका सामान्य मनशाक मे बी ही मायट हॅव कमिटेड सम ऑफेन्स. दॅट ऑल्सो इज डावटफूल. ज्या तरेन ताका ताच्या शॉपार तकली थंय पयलीं पडिल्ली, मागीर ताका व्हरून तांणी पुलीस स्टेशनार पावलो. देर इज नेम ऑफ वन मिंगेल हू हॅज कम अप. देर इज वन PSI निलेश हू हॅज कम अप एंड देर आर अदर्स. हे तांच्या आवयच्या फुड्यान हें घडटा. एल्डरली लेडीज ताच्या फियांसीच्या फुड्यान घडटा. आनी पुलीस सांगता की आमी फक्त सस्पेंड केलो म्हणटा का? कोण तुमी? आर यू इम्यून अगेन्स्ट BNS इज नॉट एप्लिकेबल टू यू? BNSS इज नॉट एप्लिकेबल टू यू? ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर बिकॉज दॅट पर्सन इज रायट नाव फायटींग फॉर लायफ. ही स्कल इज कट ओपन फ्रॉम हियर टू हियर. तुमचे कडेन फोटो आसा त्या भुरग्यान आमकां फॅमिलीन शेअर केल्या. आज थंय तो ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. ही इज जस्ट बींग ट्रिटेड टू सी इफ ही कॅन रिकवर. आज ही परिस्थिती आसतना पुलीस म्हणटा की कांय न्ही म्हणून. आनी दॅट टिकाम सिंग हुएवर दॅट SP युजलेस फेलोज, तुम्ही स्टेटमेंट करता की तो पडलो म्हणून. वॉट इज द एविडन्स हॅव यू कलेक्टेड? हॅव यू रजिस्टर्ड एन ऑफेन्स टू कलेक्ट दॅट एविडन्स एंड मेक सच अ स्टेटमेंट? हाव कॅन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? कायदो तुका लागना. लॉ इज नॉट एप्लिकेबल टू यू. हॅव यू रजिस्टर्ड एन ऑफेन्स एंड कलेक्टेड एविडन्स टू मेक सच अ स्टेटमेंट? दॅट मीन्स यू आर ट्रायंग टू मेक अ केस तो आपल्या आपूण पडलो म्हणून थंय बेडयो त्याच्या पांयांक घालून आशिल्ल्यो. वॉट इज द CCTV एविडन्स दॅट इज अवेलेबल टू यू? हॅव यू एनालायज इट? इंटरनल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तुम्ही केली. What is internal departmental inquiry? Is it not a crime that PSI and the others have committed? Are you trying to shield the officers who have done this crime against that person? अरे ती फॅमिली एक गोंयचो भुरगो तो जो आज मृत्यू कडेन झूज दिता. वी डोंट नो वॉट विल बी हिज सिच्युएशन. द फॅमिली इज प्रेईंग. डॉक्टर्स आर डुईंग देअर बेस्ट टू सेव हिम. आनी तुमी हांगा येवन तांकां स्टेटमेंट करूंक लायता तो पडलो म्हणून. दे ट्राय टू टेक द स्टेटमेंट फ्रॉम देम. I have told them that I will be there as a lawyer with them and will help them whatever in the legal circumstances. ताका कितें हेल्प जाय जाल्यार तो आमी दितलो म्हणून. पूण हें कितें चल्लां गोंयान? गोवा पुलीस ह्या थराक पावल्या. आय जस्ट रेड अ स्टेटमेंट ऑफ दॅट सावथ गोवा SP हू सेज की पडलो म्हणून. अरे पडलो जाल्यार एविडन्स तुमी स्टेटमेंट घेतले तुमी. दोज वर आय विटनेसीस टू दीस इन्सिडेंट ऑफ असॉल्ट अँड दॅट वॉज मर्डरस असॉल्ट ऑन दॅट यंग बॉय. तुमी तांचे स्टेटमेंट घेतले. हाव कॅन यू मेक अ स्टेटमेंट लायक दीस? हू हॅज आस्क्ड यू टू मेक दिस स्टेटमेंट? होम मिनिस्टरान सांगला तुका? DGPन सांगला? कोणी सांगला हो स्टेटमेंट करपाक? ते SP सावथ गोवा. हॅव यू मॅट द पेशंट? हॅव यू मॅट द फॅमिली? युअर PI हू केम हियर आय वॉज आस्किंग दॅम अरे तो पडलो म्हणून तूं आशिल्लो थंय. सो दॅट मिन्स एविडन्स क्रिएट करपाचो प्रयत्न चालू आसा गोवा पुलिसाचो दाखोवपाक की तो भुरगो पडलो म्हणून. पडून तकली हांगाच्यान हांगा फुटना. ताज्या पांयांक बेडी कश्यो घाल्ल्यो? बेडी घाल्यो म्हणून पडलो. देन यू हॅव एबेटेड दॅट क्रायम ऑल्सो. सो पयलीं आमी मागता, आमी पार्टी तर्फे एज अ लॉयर, एज अ गोंयकार म्हणून हांव आज पुलिसां कडेन मागता इमिजिएटली पयलीं अटेम्प्ट टू मर्डर रजिस्टर करा अगेन्स्ट दॅट मिंगेल, अगेन्स्ट दॅट अदर PCs or whoever accompanied him.
to his shop where he was beaten first. Then he was brought to the police station. त्या PSI ताका मारलो. ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर करा. Then you start investigation आणि मागीर स्टेटमेंट काढा. Don't make statements in air without collecting evidence. And you have a look at this. What is the state of that young boy who is battling for his life? सुचुरे दिसता आमकां. ते ही आनी 8 दीस लिपोवन दवरता पुलीस ही गजाल. जो पर्यंत काल भायर सरना ही गजाल 8 दीस लिपोवन दवरली तांणी. Why no offence has been registered 7 days back? FIR should have been registered 7 days back when incident has happened on 21st. पूण अजून पर्यंत करूना आनी त्या फॅमिलीक घेवन हांगा ते प्रेशरायज करता स्टेटमेंट दिया म्हणून की तो पडलो म्हणून. They have refused to give that statement. Now they are under legal advice of me. I am going to officially represent them as a lawyer. Forget Aam Aadmi Party president or politician. As a lawyer, I have offered them. I will be officially representing them for henceforth, and we will see to it that justice is brought to that family and to that young boy who is battling for that. Chief Minister आणि भारतीय जनता पार्टीची आज दादागिरी आमी सोंसचे ना. जे मिर्जापूर जे चलना गोंयान खंय थंय शूटआवट जाता, खंय थंय स्टेटमेंट आसा आमच्या हायकोर्टान थंय सँड मायनींग जायना म्हणून आनी थंय शूटआवट जाता. नाव देर इज इलिगल स्टोन फेरिंग वीच इज हॅपनिंग इन मयें.